हाय, हांव शारदा केरकर आणि आज आम्ही म्युझियम ऑफ गोवाच्या फर्स्ट फ्लोरार आसात। हांगा एक मँगोज आणि मिनींग म्हणून एक्झिबिशन आम्ही एक स्थापित केला आणि ते आम्ही तुका आज दाखवूंक सोदतात। तर सगळ्यात पयली हांगा आसा मनु शर्माचें काम। मोनान एक सुंदर एक्रिलिक पेंटिंग केला आणि शी शोन हियर दॅट किड्स आर प्लेइंग ऑन अ मँगो ट्री। ही आमची सगळ्यांची एक चाइल्डहूड मेमरी आसता की वी आर ऑलवेज प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर कजन्स, विथ आवर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आणि इट रियली ब्रिंग्स बॅक दी आयडिया ऑफ आवर चाइल्डहूड टू अस। आणि जेन्ना आमी मँगो हो शब्द म्हणटात सगळी पयली आपल्या चाइल्डहुडान वचून यादी काडटात। हो सगळ्यात फेवरेट काम म्हजें हें मिथुन दासगुप्ता म्हणून आर्टिस्ट आसा ताणें तयार केलां। हाजें नांव कलिमुल्ला खान आणि कलिमुल्ला खान इंडियाचो मँगो मॅन म्हणून ताका नांव दिलां। वाय? बिकॉज ताणें एक्चुअली एका झाडांतल्यान 300 डिफरंट मँगो वरायटीज ग्राफ्ट केल्या आणि ह्या कामा खातीर ताका पद्मश्री अवॉर्डूय मेळ्ळा। आणि आर्टिस्टान हांगा दाखयला पार्लमेंटाचो बॅकग्रावंड आसा बिकॉज कलिमुल्ला खानाक एक चान्स मेळिल्लो की आपलें एक सॅपलिंग इंडियाच्या पार्लमेंटाच्या गार्डनान ताणें रोयिल्लें। दिस इज अ वर्क बाय इंद्रजीत खंबे, भारतातलो व्हेरी इम्पॉर्टंट फोटोग्राफर। हांगा ताणें दाखयला की महाराष्ट्रान एक गांव आसा हरनय म्हणून, थंय मँगोज आर यूज एज अ फॉर्म ऑफ बाटर सिस्टम। सो तूं थोडे आंबे दिले, तोरां दिली आनी थोडे जाम घेतले, थोडे आंबे दिले आनी कुल्ल्यो घेतल्यो, थोडे आंबे दिले आनी एक्सचेंजान सुंगटां घेतली नाल्यार नुस्तें घेतलें। सो तशें त्या तरेन मँगोज आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ बाटर सिस्टम। हांगा आमी पळोवंक शकतात की गोंयचो आर्टिस्ट बिशाजी गडेकर जो आसा ताणें खूब ब्युटिफुली एक्रिलिक पेंटिंग केलां आणि कोबलें आमी ज्या प्रकारान यूज करतात आंबे तोडपाक, काडपाक, तोरां काडपाक तें ताणें दाखयलां। आणि ताज्या सायडीक ताणें आनी एक काम केलां आणि हांगा आमकां दिसता सगळे आंबे कापिल्ले आसा आणि बरण्यांनी आमी कशें लोणचें करतात तें ताणें हांगा दाखयलां। हे काम जे आसा ते सिद्धार्थ केरकरान केलां। ताणें कॉपराचो उपयोग केला हांगा। वेगळे वेगळे कॉपर जे वेस्ट जाताले ते ताणें कापून फूल कॅनवसाचेर एक लायलां आणि हे ताणें स्लायसीस म्हणून एक स्कल्पचरल आर्टवर्क तयार केला आणि आंब्याच्यो तुका वेगळ्यो वेगळ्यो स्लायसीस हांगा पळोवंक मेळटा। इंडिया आर्ट बोटॅनिकल सोसायटी बरोबर आमी काम करून वेगळे वेगळे बोटॅनिकल आर्टवर्क स्पेसिफिकली ऑन द मँगो आमी हांगा पळोवंक मेळटा आमकां। सो हांगा दिसता तोरां आनी जी आंब्याची फुलां सरतात इनफ्लोरसन्स, बाबू येदे येदे धाकटे धाकटे आंबल्यो ज्यो दिसता आमकां ते हांगा पळोवंक मेळटा। वेगळे वेगळे तरेचे आंबे, लेनिन दानी राज म्हणून एक बरो आर्टिस्ट आसा, कोयंबतूर रावता, ताणें हांगचे मदले हे काम केलां खूब सुंदर फक्त कलर पेन्सिल्स यूज करून। वो पैरी म्हणून एक आंबो तो अवंतिका श्रीवास्तवान केला। वर एक आंब्याची जेन्ना बी पयलींच भायर सरता ती जर्मिनेशन जी जाता ती परेश चुरी म्हणून आर्टिस्ट आसा ताणें दाखयला। आणि हांगा शेफाली उपाध्याय म्हणून एक आर्टिस्ट आसा,
तिणें भारतांतले वेगळे वेगळे आंब्यांची बॉटॅनिकल ड्रॉइंग्स केल्या. फजली, हिमसागर, अंबिका, तोतापुरी, पैरी, रत्नागिरी हापूस, हमाम, दशेरी आणि केसर. डॉक्टर नंदिनी चक्रवर्तीन टेक्स्टायल आर्ट केले हांगा. धाकट्यो धाकट्यो कोपयो यूज करून तिणें एक हनुमानाचो एक आकार हांगा तयार केला आनी ही खूब सुंदर काणयेची अशी आसा की एक दीस हनुमान घरांतल्यान भायर सरलो आनी ताका खूब भूक लागिल्ली. सो ताणें सगळ्याक पयल्यान ताका सूर्य दिसलो. सूर्य ताका पळोवन ताणें सुर्या कडेन तो गेलो, सूर्य घेतलो आनी तोंडान घालो. पूण ताच्या तकलेन अशें आशिल्लें की तो सूर्य न्ही पूण तो आंबो म्हणून. सो ताणें आंबो खालो आनी तेच ताणें त्या आर्टिस्टान ती काणी हांगा टेक्स्टायल आर्टान आमकां दाखयल्या. हो आर्टवर्क जो आसा तो वैष्णवी नायर म्हणून तयार केला. ते टॅटूय काडटा एज एन आर्टिस्ट. सो हांगा ताणें आंबे घेतल्या, ताजेर वेगळे वेगळे टॅटू काडल्या की कशें आपल्या आजयेन आनी ताज्या फॅमिलीन ताका वेगळे वेगळे आंब्याच्या बद्दल रेसिपी शिकयल्ल्यो. सो त्यो ताणें खूब सुंदर टॅटू केल्या सगळ्या आंब्यांचेर आनी ती काणी हांगा ताणें 3 मँगोजांचेर टॅटू करून दाखयल्या. हो आर्टवर्क मोहित नॅक म्हणून आर्टिस्ट आसा ताणें केला. हांगा तुका पळोवंक मेळटा एक चलो बसला पांय हालयत, रावला तो की केन्ना मँगो सिजन येतलो म्हणून. ताच्या फाटल्यान एक कॅलेंडर आसा डिसेंबराचेर आनी एक आंब्याचो फोटो आसा आनी तो परत परत फाटल्यान पळयता आनी रावला तो केन्ना मँगो सिजन येतलो, केन्ना आपल्याक मँगो खावपाक मेळटले. सो द वेट दॅट वी हॅव before the mango season is what the artist is trying to show here. हे काम डॉक्टर सुबोध केरकराचें. ताणें हांगा मानकुराद दाखयला आनी हांगा मालकुराद पोर्तुगेजान हो शब्द जो आसा, माल म्हळ्यार कमी रंग आनी कुराद म्हळ्यार रंग. सो ज्या आंब्याक मातसो कमी रंग आसता ताजें नांव मानकुराद. सो तो हांगा ताणें दाखयला. पोर्तुगेज जेन्ना हांगा आयिल्ले तांणी खूब सारे जे प्रिस्ट आशिल्ले ताणें वेगळे वेगळे मँगोज ग्राफ्ट केल्ले आनी आज खुबशीं जी गोंयचे आंबे आसा तांची नांवां पोर्तुगीज प्रिस्ट, पोर्तुगीज हॉर्टिकल्चरिस्ट आनी सम पोर्तुगीज पॉलिटिशियन तांचेरूय दिल्या. झेवियर, फेर्नांदीन, आरावजो अशी वेगळी वेगळी नांवां जी आसा ती तांचेरूच आसात. सो ती काणी हांगा आर्टिस्टान दाखयली. हांगा आमकां पळोवंक मेळटा पांडुरंग नायक. ताणें टेरेकोटाचे क्लेचे आंबे केल्यात, धाकटे व्हडले. आनी जशे आमी केन्ना केन्ना रस्त्यार भोंवता आसतना आमकां दिसता पक्षांनी आंबे चोच मारून उडयल्ले आसता, ते ताणें हांगा सकयल दाखयल्या. सो आंब्याच्यो बियो, चिड्डिल्ले आंबे, पडिल्ले आंबे, पक्षांनी खाल्ले आंबे, ते ताणें हांगा दाखयल्या. This work is by Shamli Singhbal. ताजें नांव समर इज हियर डू नॉट डिस्टर्ब. आनी हियर ते आनी ताजी आवय दोनूय बसून वोग्गी रावन किचनान बसून आंबे खातात ते दाखयलां. आमकां अशें दिसता की खुबश्यो आवयो फक्त आमकां आंबे खा 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 म्हणटात, पूण जेन्ना आंब्याचो सिजन येता तांकांय खूब आवड आसा आंब्याची, ती बसून हांगा खाता ते ती पळोवंक मेळटा आमकां. पत्ताबीरमण म्हणून एक फोटोग्राफर आसा तमिळनाडूचो. ताणें हांगा फोटोग्राफीक आर्टवर्क्स आसा हांगा ताणें दाखयला की कशें एक तमिळनाडू फेस्टिवल आसा, पॉंडिचेरीन फेस्टिवल आसा, जे आंबे वयर रावन सगळ्यो बायल्यो वडोवंक लागता आनी सकयल खुबशे लोक रावन ते आंबे जिखतात.
आनी हांगा आमकां तो प्रोसेस पळोवंक मेळटा. हांगा वयर दोनूय रावन ते आमी वडयतात. ह्या एरियान तुका दिसता की सगळे रावल्यात आंबे धरपाक आनी थोड्यांनी धरल्याय. आनी हळू हळू जेन्ना आमी सकयल येतात तेन्ना हांगा ताणें दाखयला की आंबे ताणें धरलो. हे काम जे आसा ते प्रियंवदा मिश्रा ताणें केलां. निटींग ही टेक्नीक यूज करून ताणें एक गावन आनी एक ड्रेस केला. पूण द वर्क इज कॉल्ड द गोस्ट ऑफ द मँगो ट्री. म्हळ्यार हें हांगा ते चिंतता की कशें एक आंब्याचें झाड 100 years 200 years अशें जगता आनी ताज्या पोंदा जें कितें कितें घडटा तें सगळें ताणें पळयलां आसतलें. आनी आज तो तें एक भूत जाला म्हणून अशें तें चिंतता आनी ताणें तें इमॅजीन केलां की जर अ गोस्ट ऑफ अ मँगो ट्री वॉट वर इट टू लूक लायक तें ताणें हांगा दाखयलां. हो काथ्यांचो लंबोदर आर्टिस्ट दत्ता नायक जो फोंड्या रावता ताणें केला. तो एक्चुअली माटोळ्यो खूब सुंदर करता. हरशीं म्हळ्यार तो एक पुलीस ऑफिसर पूण ताजी कला इतली सुंदर की ताणें हांगा एक व्हडलें इन्स्टॉलेशन केलां. ऑलमोस्ट 3000 काथे घेवन धुवन ताणें वेगळ्या वेगळ्या शेप्सान घालून एक खूब सुंदर गणेश केला. आनी हांगा आमकां पळोवंक मेळटा की एक काणी आशिल्ली की जेन्ना शिवा आनी पार्वतीन जे एक टास्क दिल्ले कार्तिकाक आनी गणेशाक तेन्ना अशें म्हणटाली की जे तांकां रिवॉर्ड मेळिल्लें तो एक आंबो आशिल्लो. आनी ही काणी सारपा खातीर ताणें एक सुंदर तरिकेन हांगा वेगळ्या वेगळ्या काथ्यान एक आर्टवर्क तयार केला. फाटल्यान वेगळी वेगळी आंब्याची पानां आसा. ती सुकल्या सद्या आनी कितली सुंदर दिसतात. थोड्यो गुंज्योय यूज केल्या आनी थोडी फुलांय उपयोग केल्या वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर. गोवाचे जे क्राफ्ट आसा ते आमी हांगा पळोवंक मेळटा. आमकां खूब कडेन आमकां दिसता की केन्ना केन्ना आर्ट गॅलरीज आसात नाल्यार कंटेम्पररी स्पेसीस आसात ती गोंयचे लोकल आर्ट फॉर्म्स आसा ते दाखोवंक पावनात. बट इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू सपोर्ट दीस क्राफ्ट आनी त्या खातीर आमी हांगा हें दाखयलां. ऑल्सो टू शो द ब्युटी एंड द डिफरंट क्राफ्ट फॉर्म्स दॅट गोवा एक्चुअली हॅज एंड दॅट वी शूड सेलिब्रेट. हे सगळे एक्झिबिशन जेन्ना आमी तयार करतालीं आमी खूब रिसर्च केलो आनी आमकां कळ्ळें की आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स ओवर सेंचुरीज हॅव बीन सो एक्सायटेड अबाउट रायटिंग अबाउट द मँगो. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय मिर्जा गालिब दैट सेज दैट मैंगो शुड ओनली हैव 2 कंडीशंस कि आमों की बस 2 खूबियाँ होनी चाहिए. एक कि वो मीठे हो और दूसरे कि वो खूब सारे हो. एंड फॉर दिस सीजन ऑफ मैंगोज आई रियली विश ऑल ऑफ यू एन अबंडेंस ऑफ मैंगोज. हांगा आमचो एक फूल एरिया आसा की आमी एक पार्टिसिपेटरी सेक्शन केलां. हांगा लोकांक मँगोच्या विशीं शिकपाक मेळटा. आतां हांगा जर तुवें पळयलें हे मँगो हंट म्हणून मँगो क्रॉसवर्ड्स तयार केले आमी. आनी हांगा तुका गोंयचे जे 80 वरायटीचे मँगो आसा तांची नांवां हांगा तुका सकयल पळोवंक मेळटलीं. एक एक घेवन तुमी ते मागीर ह्या बॉक्सान फायंड करपाचें आसता. So at least these games will allow you to know what are the different names. Koita, Jose, Miranda, Hilario, Bishop Mango, Papel, Kota. अशी वेगळी वेगळी नांवां आसा जी आतां आमकां खबरूच नासता पूण ती गेमान थ्रू आमी हांगा दाखयल्या.
हो सेक्शनूय खूब सुंदर. हांगा आमी जितल्यो गोंयच्यो लोकल मँगो रेसिपी आसा, सो हियर यू कॅन सी मँगो प्रॉन करी, रॉ मँगो चटणी, मँगो रायस, मँगो पुडींग, मँगो सांसव कशें करप, हे जितले हांगा विजिटर्स आसा तांकां हे घेवन वचूंक मेळटा घरा. पूण तांकांय ज्यो तांकां वेगळ्यो वेगळ्यो मँगो रेसिपीज खबर आसा ते हांगा लोकांनी बरोवन एक्चुली हांगा घाला. So it's a place where you can share mango recipes. You can take some home and you can also add some to this panel. In this section we have mango memories म्हणून. आमकां अशें दिसता की everybody has some connection with a mango, whether they like a mango or don't like it, they have a connection with it. And all of these people, almost 3,000 people have visited us so far, and we can see here the different types of stories that people have written about the mango. So कोणे कोणे चित्राय काडल्या, कोणे कोणे बरयल्या आपली फर्स्ट मेमरी, आपणे जेन्ना झाड रोयिल्लें धाकटें आसतना, आतां तें व्हडलें जावन म्हाका आंबे दिता, आनी थोडी ड्रॉइंग्स काडटात. हांगा बरयल्या लोकांनी हाव दे लव मँगोज. हांगाय लोकांनी आपले यादी बरयल्या की धाकटी आसतना आपूण कसो मँगोज खातालो, मँगोची फुलां, मँगोची चित्रां. हांगा ताणें बरयला टायम वे थिंग्स वर सिंपल, ग्रँडमा एंड ग्रँडपा एंड फॅमिली, मँगो टायम. सो लोकांनी खूब वेगळी वेगळी सुंदर चित्रां काडून आपल्यो काणयो बरोवन ह्या वॉलार घाला. ह्या एक्झिबिशनान तुमकां वेगळे वेगळे कितें कितें पळोवंक मेळटलें. आनी दिस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग वर्क बाय सुनील शिरोडकर. ताणें आंब्याची एक्चुली एक्सरे काडल्या आनी ताजें आर्टवर्क अशें हांगा तुमकां दिसता वेगळे वेगळे मँगो एट डिफरंट स्टेजीस ताणें एक्सरे करून फोटोग्राफी करून हांगा दाखयल्या. हे वर्क अखलक अहमदाचें, दिल्लीचो बेस्ड आर्टिस्ट तो, आनी तो टायपोग्राफी कनेक्टेड वर्क खूब करता. सो हांगा तुका पळोवंक मेळटा की ताणें एक आंबो काडला आनी वेगळ्या वेगळ्या भाशेनी आंब्याक कितें म्हणटात तें ताणें त्या लिपीन बरयलां. आनी मदीं ताणें बरयलां ऑल इंडिया परमीट. ताजी आयडिया अशी आशिल्ली की आज मँगो सगळ्या जगाभर भोंवता आनी इट हॅज अ ऑल वर्ल्ड परमीट, बट ऑल्सो इंडियेन तुका इतले डिफरंट वरायटीज ऑफ मँगो दिसता की दे आर ट्रॅव्हलिंग एवरीवेअर, एवरीवन इज गेटिंग अ चान्स टू ईट देम. सो ती आयडिया घेवन ताणें हो ग्राफीक वर्क केला. ही गाणी खूब सुंदर. पोर्चुगीज बेस्ड आर्टिस्ट उरियल म्हणून आसा, ताणें हांगा लिथोग्राफ्स केल्या. 20 लिथोग्राफ्स आनी 20 गोंयच्या आंब्यांची नांवां जी पोर्चुगीज प्रिस्सान दवरिल्लीं. सो हांगा तुका कळटा निफोन्सो आल्फान्सो, मॉन्तेरो, कोयता, गॉडगो, हिलारियो, झेवियर, दोरादो, कारेरा, बरेटो, आरावजो ही वेगळी वेगळी नांवां ताणें लिथोग्राफ्सान दाखयल्या. आनी ताज्या वयर ताणें ज्यो इंडियेच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्क्रिप्ट्स आसात, तमीळ, बेंगॉली, कन्नडा, ते फॉन्ट्स ताणें ताजेर घाल्या की आज दाखोवपाक की हे आंबे वेगळ्या वेगळ्या दिशांनी वेगळ्या वेगळ्या स्टेट्स ऑफ द कंट्रीन पावले. I don't know how many of us know this, but most boats in Goa are actually made from mango wood. So here you can see that the artist has used the boat wood, carved out beautiful mangoes of it, and then displayed them as a sculptural artwork. मोग आर्ट कॅफे जी आमची आसा म्युझियम ऑफ गोवान, थंय आमी एक मँगो स्पेशल मेनू तयार केला. मँगो आम पन्ना, मँगो लस्सी, मँगो मिल्कशेक, मँगो शिरा आनी अशे वेगळे वेगळे मँगो थाली पसून आसा आमचे कडेन. ती खावंक तुमी येवचे. Mangoes in
meanings as an exhibition started with a lot of curiosity of how this ordinary fruit, the mango, is holding so many different stories. As each one of us has such an intimate connection with the mango. All of us have some story to tell, whether we like the mango or we hate it. The mango opens various layers, stories about India's mythology, historical stories, cultural stories, stories connected with memory, with nostalgia, and we thought, why not create an exhibition that allows people to just discuss the various meanings that the mango actually brings to us. Throughout the exhibition, we have about 100 different artworks created by 50 artists from all over the country, really talking to you about their connection with the mango, what the mango means to them. We have stories about the Mango Man of India. We have stories about how the mango is used as a form of a barter system in a place in Harnai in Maharashtra. We have stories about how mango wood was used for boats. We have stories about how Goa has played an important role in grafting various mangoes during the Portuguese rule. We have stories about people playing on mango trees. We have stories about the different festivals in India that have mangoes. And I invite each one of you to come during this mango season and see this exhibition at the Museum of Goa that ends very close to July. So please come and visit the show.